नमस्कार. मिड डे गोवान अपर्णा बडिगराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुखेल सचिव आणि हेर सचिवांबरोबर महत्वाची बसका घेतली. सरकारी स्कीमी डिजिटायज करपाचेर चर्चा जाली. तशेंच मीटर रिडरांक वेंचणुकेची ड्युटी आणि हेर सरकारी ड्युटी घाल्ल्यान लायटीची बिलां लोकांक उसरां मेळटा म्हूण विशय बसकेन आयलो. प्रीपेड मिटराचो प्रस्ताव आसा. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुख्य सचिव आणि हेर सचिवांबरोबर बसका घेतली. सरकारी सर्विसीस डिजिटायज करपाचे ऑनलायन करपाचे हेजेर चर्चा जाली. इलेक्ट्रिसिटी मिटर रिडर इलेक्शन आणि हेर ड्युटेक आशिल्ल्यान लोकांक म्हयन्याक बिलां मेळना जाल्यार तेचेर चर्चा जाली आणि इलेक्ट्रिसिटीचे प्रीपेड मिटर बसोवपाचेरूय प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. बाणावलेकार आता खंय वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू घेवन चल्ले प्रधानमंत्र्याकडे. वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेरूच जाय म्हणून बाणावले मोहीम उगडल्या. लोकांकडच्यान सयो घेवन निवेदन प्रधानमंत्र्याक धाडपाचे. मोहिमेक खंय लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तमनाड डबल ट्रॅकिंगाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत तांकांय न्याय मेळटलो म्हूण बाणावलेकारांक आशा. आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग आसलें तितून सुप्रीम कोर्टान देखून वर्डिक्ट दिलो आसा इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट, इन फेवर ऑफ गोवा. And we are hopeful that the Prime Minister will see the sincere efforts of the entire villages of Benawali who are working tirelessly to put the Western Bypass on stilts. It is with that one positive approach by the government and by the Ministry of Road Transport, we can see that hope that the Western Bypass will be successful and on stilts, protecting the environment and accomplishing sustainable development. Response कसा हा तुमच्या सिग्नेचर कॅम्पेन? You can see the response. लोक सांगतात बरे हा ते करपा जाय आनी बरे हा ते करपाक फाटीं रावपाचें पण they are walking up in front and taking signatures, giving their signatures. So in the next 2 days we hope to complete the entire campaign and then we will forward this entire petition along with the signatures to the Prime Minister of India. And we hope and pray that the Prime Minister looks into this and sees the sincere efforts by the people of Benawali, especially the children of Benawali who are fighting to save their village. इंडस्ट्रीज खातीर बऱ्यांतली बरी पॉलिसी हाडटा. कांय म्हयन्यांनी राज्यान बऱ्यो कंपन्यो येतल्यो. मंत्री माविन गुदिनो हेडोनान सेल्फ डिक्लेरेशनाचेर इंडस्ट्रीवाल्यांक सगळी परमिशनां मेळटली. इंडस्ट्रीनी जाता तितले चडांत चड गोंयकार आसतले तांकां ट्रेनिंग दितले म्हणूनय माविन उलयलो. इंडस्ट्रीज आनी आयडीसीचो खंय बरो ताळमेळ आसतलो. SEZ जमनीच्या प्रकरणान खंय ताका पडपाचें ना. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्धा पळयलो. दिसले की सिंगल विंडो म्हणून, पण विंडो तितल्योच आहात आनी एक विंडो ऍड जाली. रिफॉर्म्स जाय अशें तुमकां दिसता काय कितें? आनी जर जाय जाल्यार कसले रिफॉर्म्स हाडप तुमकां आवडटलें? हांव बदल हाडपाक हांवें एक ब्रीफ म्हाजे सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिला. 1 म्हयन्या भितर म्हाका न्यू पॉलिसी जाय. आय कॅन सेफली से वन थिंग, गिवन अ फ्यू मंथ्स टायम you will have top companies making a beeline for Goa as it had happened in 1990. Only नावां येवपाक सोदता गोंयान आनी बरे इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री. पयलें कितें आसतलें, तूं सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांकां नाचचें पडटलें. 1 वर्स 1.5 वर्स परमिशनाकूच घेवपाक लागतलें एप्लाय करून. आज ऑन सेल्फ डेक्लरेशन, that is going to be the new policy. Merely on self declaration, we want to trust the industrialists, we want to trust the industry. This is going to be the trust of the new policy. तू declaration दी कितें तू घालता. प्रोडक्शन सुरू जावचे आदी तुवें सगळी परमिशनां व्यवस्थित घेवपाक जाय आनी तें आमी तुमकां फॅसिलिटेट करतले घेवपाक. So when industry within 2 years time it will be ready with its production, ready with employment. रिअलिस्टीक आसा आयज जेन्ना तुमी ही उलयतात की गोंयकाराक तुमी घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां कामार घेवचें म्हणून, तुमची तकल्याक हे 80% किंवा 70% अशें आसा काय जाता तितले चड गोंयकार घेवचे अशें आसा? हांव सांगपाक सोदतां जाता तितले. दॅट शूड बी द रायट वर्ड. म्हणजे वॉट एवर मॅक्सिमम गोवन्स दॅट कॅन बी एम्प्लॉयड and with sufficient training so that everybody does not have to leave Goa and go as against employment. हो एक policy trust जावन आसा.
फाटली कितलीशीच वर्सां आमी पळयला त्या IDC आनी ती इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा भितर ना धड कॉर्डिनेशन आसता ना धड कन्सल्टेशन आसता. ही गजाल तरी आतां जातली. म्हाका बरें दिसलें चेअरमॅन जातकच इमिडिएटली ही कॉल्ड ऑन मी. म्हाका येवन बॅट दिली आमचे बाब रेजिनल्दान आनी ताका हांवें सांगलें बाबा अशें खूब डिफिकल्टी आसल्यो आमी कितें करया. तेणें सांगलें आय एम फुली वीथ यू, गो अहेड, फॉर्म्युलेट द न्यू पॉलिसी आनी आमी जाता तितलें आमच्या गोंयकारांक आनी बाकीच्यांकूय सोंपेपण दिया. आय एम नॉट फॉर दीस ऑर दॅट. तेणें म्हाका क्लियर सांगलें, म्हाका बरें दिसलें. SEZाचो इशू सोंपलो काय ही जमीन आमचे कडेन आसा, वापरपाक मेळटा, कारण इतली व्हडली जमीन पयशेय आतां दिवपाची परिस्थिती आमगेली जाली. आतां कितें? आमचीच जमीन आमी तांकां दिली, परत घेवपाक 250 कोटी दिले, परत 150 कोटी म्हणजे कितले जाले 400 कोटी 500 कोटी सुमार आमी अशेंच उदकान घातले. हेंचेर कांय कारवाय जावना, कांय जावना, तेंचें नशीब म्हणून हांव समजता. तुम्ही म्हणटात तुमी आनी परत पास्टा भितर वचपाना. ना, सद्या आमी पळयला खुबशे मिनिस्टरांक सामके पास्टाची इतली उमेद म्हाज्यान जाय जाल्यार ते भरपूर खणटात उमेदीन. ना, उमेदीन म्हाका तसली नेगेटीव करपाची उमेद ना. आतां टॅक्सींच्या बाबतींत म्हाका दिसता तांणी तुमचेर टिका केल्या, तुमी मातशें ताणून धरलां. हें खंय वचपाचें? कारण अजून मेरेन प्रश्न काय सॉल्व जाल्लो ना. सगळें टेबल टेनीस चालूच आसा. तुमी आज ह्या सेकंड टर्मा भितर, कारण इंडस्ट्रीज तुमचें नवीन खातें, ट्रान्सपोर्ट इज टू बी सामकें कंटिन्यू जाता फ्रॉम लास्ट टर्म टू दिस टर्म. ह्या टर्मा भितर तरी मोवीन बाबे जाग्यार पडटले. म्हाका थोडे अशें सांगता, फक्त एक 100 ते 10,000 लोक आनी ते 100,000 लोक आसपान ऑब्स्ट्रक्ट करता ते म्हणटा तुमी 15 लाख पॉप्युलेशन आनी जे 30 लाख टुरिस्ट येता म्हणजे 45 लाख पीपल यू आर होल्डिंग टू रॅन्सम, ओन्ली 10,000 पीपल आनी तेंची सद्दां तुमी दादागिरी आयकता म्हणटा ते. हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाक जाय. कशें सॉल्व जातलें? आज ना फाल्यां हें जातलेंच, कित्याक सेंटरानूय आमकां आदेश दिल्लो आसा एंड दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर ओपन. डायरेक्टली एनीबडी कॅन फ्लाय हीज टॅक्सी हियर. आज तरी आमचे गोंयकार भाव आनी टॅक्सी भाव आवाज करता की भायर महाराष्ट्रानसून टॅक्सी येता, कर्नाटका आमकां चान्स मेळना, फाल्यां आनी चड जातले. म्हणून इट इज बेटर टू हॅव अ एग्रिगेटर. फाल्यां सपोज ओला येयले दर्या एज पर सेंट्रल पॉलिसी, टुमोरो वी आर फोर्स्ड बिकॉज सुनर ऑर लेटर इज गोइंग टू हॅपन. You mean to say they are going to get taxis imported from abroad or going to get it from Maharashtra or Karnataka सून हाडटले? आमचे गोंयकार भावच तांकां जॉइन जातले न्हू. आयतारा मदर्स डे जालो आणि सोमारा आवय पिलाची गाठभेट. गजाल मनीस जातीची न्ही, कुट्ट्या वाघाच्या संसाराची. कर्नाटकान काळी अभयारण्यान भटकल्ल्या आवय आणि पिलाच्या गाठभेटीची एक्सक्लुझिव्ह व्हिज्युअल्स पळयात.
पश्चिम घाटातल्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाविषयी सीईसीन केल्ली शिफारस सुप्रीम कोर्टान मानून घेवन कॅसल रॉक कुळेर डबल ट्रॅक प्रकल्पाक ब्रेक लायलो. राष्ट्रीय वायल्ड लायफ बोर्डान प्रकल्पाक दिल्ले क्लिअरन्स रद्द, रेल्वेक परत अर्ज करपाची सूट, प्रकल्प संवसारीक नामनेचे वायल्ड लायफ कॉरिडोरान आशिल्ल्यान बोर्डाचे क्लिअरन्स रद्द करचे म्हूण सीईसीन म्हणिल्ले. पश्चिम घाटातल्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर सीईसीन केल्ले शिफारसींचेर सुप्रीम कोर्टान खोलायेन विचार करून राष्ट्रीय वायल्ड लायफ बोर्डान डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक दिल्ले क्लिअरन्स रद्द केले. बोर्डान दिल्ले क्लिअरन्स रद्द करचे म्हूण सीईसीन शिफारस केल्ली. पोरू एप्रिलांत सीईसीन रिपोर्ट दितना प्रकल्पाच्या केसल रॉक ते कुळे मेरेन अभयारण्य पट्ट्याचो अभ्यास केल्लो. हो रानवटी जिवां खातीर पश्चिम घाटांतलो तशेंच देशांतलो एक म्हत्वाचो कॉरिडोर. संवसारीक पावण्यारूय ह्या वाठाराची रानवटी जिवां खातीर खासा वळख आसा. हांगा डबल ट्रॅकिंगाची गरज स्पश्ट जायना. डबल ट्रॅकिंग केल्यार सैमाक रानवटी जिवांक मार बसतलो, ताका लागून डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण सीईसीची शिफारस आशिल्ली. रेल्वेन पर्यावरणीय आघातां विशीं अभ्यास करून परत अर्ज करचो अशी सूट सुप्रीम कोर्टान दिल्या. सुप्रीम कोर्टाचो निकाल हो खंय प्रकल्पा आड आवाज काडपी गोंयकारांचे नैतीक जैत. पश्चिम घाट वाठारांत जावपी सगळे प्रकल्प खंय स्क्रॅप करचे. वॉस्टलँड डेव्हलपमेंट आमकां नाका जें गोंय काबार जातलें म्हणून. सो हांव सरकाराक परत सांगता की हो जो सुप्रीम कोर्टान अपॉल्ट केलेलो आसा, स्टँड बाय इट. हो प्रोजेक्ट टोटलिटीन स्क्रॅप करा, कित्याक हो गोंयच्या हिताचेर ना. आमी गोंयचो एकवट हें वेलकम करता आनी आमी वी वील फायट टील these projects, all three projects are scrapped in totality in Goa. We humbly appeal to the central government to stop this nonsense of putting wildlife as well as the human settlement under severe strain. Goa is too small a state for such type of projects, and we at Goenchoi Court will not stop until all these three linear projects are scrapped. Supreme Court has thrown out two projects. This will also be thrown out. And we are very confident that the people will unite and the law will take its own course. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विक्रम नाईक. ट्रॅफिकाचे ताला वाडिल्ल्यान येरादारी खात्याची येणावळ दोबरात. येरादारी मंत्री माविन सांगता ताला वाडिल्ल्यान खंय ट्रॅफिकाचे नेम मोडपाच्यो केशी अर्द्यान देंवल्यात. लोकांक येरादारीची बरीच शिस्त लागल्या. पंचायत वेंचणुकेची तारीख खंय 8 दीस फुडें वतली, मात 19 जूना आदी जातली म्हूण पंचायत मंत्री माविन सांगता. फायन्यो ज्यो आमी कलेक्ट करतले त्यो डबल जाला आमकां इनकम जे येयला, आनी ऑफेन्सीस जे कमीट जाताले ते 50% रेड्यूस जाला. म्हणजे लोक डिसिप्लीन जावपाक लागिल्ले आसा. आय वेलकम दीस पर्टिक्युलर थिंग. हांव वयल्यान लोकांक म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा की ते कायद्याचे पालन करपाक लागिल्ले आसा. कित्याक एक डिटरंट कसो जाला की आपल्या इतले 500 रुपया भरपा पडटा. पयले 100 रुपया गेरे म्हणटाले, आतां मिनिमम इज 500. सम अदर ऑफेन्सीस इट इज मोर. सो लोक आतां पालन करपाक लागिल्लो आसा. पंचायत वेंचणुकेची तारीख खंय 8 दीस तरी फुडें वतली, मात 19 जूना पयलीं जातलीच. डिलिमिटेशन खंय जालां, अधिसूचित जावना. पंचायत इलेक्शन ओन्ली डिलिमिटेशन आमचे जाल्ले आसा, फायनलायज जाल्ले आसा. पूण आतां तें नोटिफिकेशना वयतलें. वन्स इट इज नोटिफायड द नेक्स्ट टास्क बिफोर अस इज द रेजर्वेशन. एक द रेजर्वेशन प्रपोजल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशनान आमकां फुडें धाडलें. ते उपरांत आमी चर्चा करून, बिकॉज इट इज इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. एकदां कन्सल्टेशन जालें म्हणटच एकामेका कडेन डिस्कस करून फायन ट्युनिंग करून मागीर एनावन्स जातलें इलेक्शन. ओके. रिजर्वेशन केन्ना जावंक शकता इन दीस वीक? बिकॉज तुमचें डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी जालेलें आसा, रूल भायर सरलेलो आसा. सो नाव रिजर्वेशन. सी आय एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमिशन. आय विल लेट यू नो वेन इट कम्स. आतां ते केन्ना धाडटले तांकां बरे भशेन खबर आसा दॅट इलेक्शन्स हॅव टू बी कंडक्टेड बिफोर जून 19. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया.
मया गावातल्यान मिनाची येरादारी बंद करची म्हणून निमाणे कोर्टातल्यान अर्द बरेपणान मागणी केली, धरणे धरले. सरकार खंय फक्त मिनेर आणि ट्रान्सपोर्टा खातीर वावरता. मय नागरिक कृती समितीचो आरोप निमाणे गोवा फाउंडेशनाक घेवन कोर्टान वचचे पडले. थळाव्यांच्या प्रदूषणा विशीं इशू तडीक लाग मेरेन मायनिंग सुरू करचे न्ही. सरकारचे नियम आसा की विलेजींतल्यान ट्रान्सपोर्ट जावपाक जायना, ताका बगल रस्तो करून ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय. हे सगळे सरकारी नियम ऑलरेडी अस्तित्वान आसा. तोच आशय धरून आमी उपजिल्हाधिकारी दिवचले आणि आमचे मामलेदार हांकां आमी निवेदनां दिली, म्हणून ह्या बाबतीन तेंच्यांनी कसलीच दखल न घेता भर गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट चालू केलो. आणि जेन्ना म्हाल व्हरपाक सुरू केली, आमी परत आमच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी निवेदनां दिली. तेज्या पयलीं कितलेशेच आमी फावटी तेंच्या लक्षान हाडून दिल्लें की हो ट्रान्सपोर्ट तुमी हांगासल्यान करूं नाका. आणि अशे सगळे आमी प्रशासकीय कायदेशीर सोपस्कार करूनय जेन्ना ट्रान्सपोर्ट सुरू करता तेन्ना आमकांय खंय तरी त्रास जाले आणि आमी कायदो हातीन घेवन तो ट्रान्सपोर्ट थंयसर आडयलो. PI आणि उपजिल्हाधिकारी हे सगळे थंयसर येयले, आमकां अटक करपाक सोदपाक लागले. आमी तांकां सांगले की तुमी आमकां अटक करच्या पयलीं जे ट्रान्सपोर्टवाल्यान जे कायदे मोडलेले आसा तांकां तुमी अटक करा आणि त्याच्या नंतर आमकांय तुमी व्हरा. पूण आमचे न आयकता तेंच्यांनी आमकांच पुलिशेन व्हरोन बसयले. प्रशासकीय जे यंत्रणा आसा ते सामान्य नागरिकाच्यो ज्यो समस्या आहा त्यो आयकना आणि उलट जे धनी लोक आसा, जे ट्रान्सपोर्टर, जे आयन ओर ट्रान्सपोर्ट करता तेंच्यांनी कायदो मोडल्यार तेंच्या कडेन कशेंच पळयना आणि आमच्या कडेन दुजो भाव जो आसा तो आमच्या कडेन केलो वयता. गोवा फोरम लायव्हलीहूड मिशना सकल 30 ते 35 पोस्ट थेट भरतले. ते भायर CRP लेव्हलावेले बायलां खातीर 300 ते 400 पोस्ट भरता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. फोंड्या राजीव कला मंदिरान आपमजत गटांक ग्रामीण उदरगत उपक्रमा सकल रीण पुरवण मेळावो जालो. वेव्हारा खातीर खंय सगळी खाती लिंक केली जाल्यार गोंयचो पयसो खंय भायर वचचो ना. की गोंयांतले हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आसतले, कॉयर डिपार्टमेंट आसतले, उरलेली सगळी कॉर्पोरेशन आमी जर सगळ्यांच्या बरोबर म्हणजे RDA आणि नॅशनल लायव्हलीहूड फोरम हांच्या बरोबर जर लिंक केली जाल्यार आमी कितल्या इवन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जे भाजी दिता, फिशरीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटांक जर लिंक केली जाल्यार गोंयांत आसपी पयसो भायर वचपाची गरज ना. सबसिडीच्या रुपात आसतले, विकत घेवपाच्या रुपात आसतले, वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आमी डे टू डे रुटीन वापरता. उरलेले थोडेशे पोस्ट जे गोवा फोरम लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत 30-35 पोस्ट डायरेक्ट भरपाचे आसा ते आमी भरता. ताज्या भायर CRP कॅटेगरींतले तुमचे 400 ते 500 जण जे सकयल्या लेव्हलाचेर काम करता, म्हणजे महिला भगिनींक खंय तरी अजुनूय बी स्कोप मेळपाक जाय म्हणून 300 ते 400 जे CRP लेव्हलावेले पोस्ट आसा ते आमी भरता. ज्या निमित्तान कितल्याशाच जणांक गोंयभरच्या जवळपास आनीक 300-400 महिला भगिनींक खंय तरी आनीक थोडोसो सपोर्ट हो ह्या निमित्ताक मेळटलो. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आमी जर विलेज ऑर्गनायझेशन सक्षम केले जाल्यार खऱ्या अर्थात स्त्री शक्तीची पावर आमी सगळे जाण दाखोवपाक शकतले. तुमच्या सारकेल्या स्त्री शक्तीची सबलीकरणाची आमी भाशा उलयतात ती खऱ्या अर्थान प्राप्त जातली. आणि हांव एकूच म्हणटलो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान खंयच्या राजकारणाच्या मनशाचे सकल मानस सकल घालून उबे रावूं नाकात. ताठमानेन जगात तुमकां स्वातंत्र्य दिल्लें आसा ते स्वातंत्र्याचो तुमी वापर करून आपल्या भुरग्यांक घडयाळ इतलोच मदत तुमकां ह्या वेळाचेर उपदेश आसात. गोंयच्या खेळगड्यांक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार व्हरतले जाल्यार फक्त खेळा सुविधांचेर भर दिवन जावचे ना. भुरग्यांची मानसीक आनी शारिरीक ताकूय वाडोवची पडटली. ते खातीर गोंयांत स्पोर्ट्स सायन्स विद्यापीठ जाय. फोंड्या कार्यावळीक आयिल्ले कडेन खेळा मंत्री गोविंद प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोविंद देशांतल्या वेगवेगळ्या क्रीडा संकुलांनी वचून तांचो अभ्यास करून आयला. गोंयच्या बरोबरूच आमकां नॅशनल आमी पर्यंत पूण नॅशनला जेन्ना पावतले त्या वेळाचेर आमी इंटरनॅशनलाची स्वप्नां पळोवपाक शकता. तेन्ना स्पोर्ट्स शूड बी कंबायन्ड एट द अक्रॉस द कंट्री. आणि म्हणूनच ह्यो बारीक बारीक गोश्टी जर आमी मॉनिटर जर करतले जाल्यार आमकां स्पोर्ट्स सायन्स युनिवर्सिटी आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. जेणे करून फिजिओलॉजी, जेणे करून सायकोलॉजी, बायो मेकॅनिक्स, मेडिसिन्स
खंयची एक इंजुरी जर जाली जाल्यार ती हिलिंग जो प्रोसेस जो आसा आपली मनाची पयलू तयारी आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच एक वेल क्वॉलिफायड लोक स्पोर्ट्सान जर आयले जे फक्त स्पोर्ट्स सायन्स युनिवर्सिटी हेजे खातीर इतले खातीर म्हणिल्ले आसात की ते भुरग्यांक दे कॅन बी अ कोच ऑल्सो, दे कॅन बी अ फिजिकल ट्रेनर ऑल्सो, दे कॅन बी अ मॅनेजर ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह द कॉम्प्लेक्सीस ऑल्सो, दे कॅन ऑल्सो बी अ इव्हेंट मॅनेजर ऑल्सो. कारण ह्या सायन्स स्पोर्ट्सा बरोबर द एम्प्लॉयमेंट जे जनरेशन जे आसा पळय हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अलॉंग विथ द रिवॉर्ड्स एंड द व्हॅल्यू एडेड थिंग्स आमकां ह्या स्पोर्ट्सा भितर दिवपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्स ऑन द लेटर स्टेज. भुरगोच जर ना आनी भुरग्याक जर तो एफर्ट घेवपाचो, तो हार्ड एफर्ट घेवपाची जर तेजे भितर कुवतूच जर आज निर्माण केले ना जाल्यार म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर आसले म्हणून आमी लॉरल्स किंवा आमी मेडल्स किंवा आमचें नांव आमी कमोवपाक शकना. कोविडाची 3 ल्हारां येवन गेली. गोंयकारांनी पळयली फक्त ऑक्सिजन वखदां आनी कोविडाच्या नांवान सरकारी स्कॅमां. सरकाराच्या घाळपणान कितले जाण सोंपिल्यांच्या फॅमिलीक अजून एक्स ग्रेशिया ना. चवथे ल्हार तेंकता म्हूण काँग्रेसीची सरकाराचेर चडाई. तेन्ना काँग्रेस वावुरली. चवथ्या ल्हारा आदीं तरी खंय सरकारान बुद्ध शिकची. जेन्ना फर्स्ट वेव आयली, सेकंड वेवाक खरें म्हणल्यार सरकार प्रिपेर्ड आसपाक जाय आशिल्लो, सरकारी यंत्रणा सज्ज आसपाक जाय आशिल्ली दुसऱ्या वेवाक फेस करपाक. पूण ऑक्सिजन नासतना लोकांक मरचें पडलें. आरोग्य खात्यान ह्या लास्ट डिकेडांतले जर सगळ्यात व्हडले स्कॅम जाले ते कोविडा टायमार जाले. जावं ते ऑक्सिजन सप्लाय करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट जावं व्हेंटिलेटर परचेज जावं आयव्हरमॅक्टिन स्कॅम, मेडिसिना बाबतींत तर व्हडले घोळ जाल्ले आसा. थर्ड वेव आयली, थर्ड वेवानूय मेले, आतां चवथी वेव येवपाचे वाटेर आसा. आनी हे खुद्द गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन शिवानंद बांदेकरान हे स्टेटमेंट करून सांगलां. ही परिस्थिती परत येवची न्ही म्हणून सरकारान ह्या वेळार सज्ज रावपाची गरज आसा. कित्याक आमी प्रत्यक्षान काँग्रेस पक्षान ह्या कोविड महामारीन खूब लागच्यान काम केल्लें आसा. सरकारान मोठ्या नेटान तेन्ना सांगले, घोशणा केल्ली जे कोण कोविड विक्टीम आसा तांकां 2 लाख रुपये दितले. आज पर्यंत हे 2 लाख रुपये आयिल्ले ना लोकांक. डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टा अंडर गायडलायन्सा प्रमाणे 4 लाख रुपया कोविड विक्टीम्साच्या फॅमिलीक दिवपा जाय. पूण ते 4 लाखाचो अजून पत्तो ना. ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन जे कोण आशिल्ले, नुस्तेकार जावं खाजेकार, जे कोविडाक लागून ज्यांचो धंद्याक मार बसलेलो तेंचे कडल्यान 5,000 रुपयाचे फॉर्म्स भरून घेतले. पूण हे आतां हे फॉर्म भरून आतां जाले कितके 6-7 म्हयने जाले, पूण आज पर्यंत त्या पयशांचो आज पत्तो ना. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.